नमस्कार येवकार सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। उत्तर प्रदेशातलो हेवीवेट गँगस्टर दुबेचे पुलीस कांडाचे हवेत गोयच्या पुलिसांचेरूय प्रश्नचिन्ह। हिस्ट्री शीटर गँगस्टर झॅनिटोक अटकेक थाकायना तरी खंय पुलिसांक मेळना। भलायकी अर्थीक कायदो सुवेवस्थेची इमर्जन्सी कोविड कंट्रोल फेल। तिजोरी रीती भुरग्यांक शिकूंक ना स्मार्टफोन। लायटीच्या बिलांचो गोंधळ गँग वरां पडली चडार सरकाराचो पंचनामो। IIT हाडूंक सोदता ती जमीन उत्पन्नाची जमीन मालकीक पत्र व्यवहार विरोधकांचो बोवाळ पुलिशेचे नांवान शबय। वाळपय पणजे विरोधकांच्यो परिशदो पुलीस म्हणटा परवानगी नासतना परिशद। गोंयभर पावसाचो नेट शापोरा न्हंये देगेवेल्या लोकांक WRDचो अलर्ट। तिळारीची पातळी वाडली उदक सोडिल्ल्यान शापोरा न्हंयेक हुंवाराचो अलर्ट। दिवचल साखळे साळात बुट्टी। कोरोनाचो नवो बळी वास्को 7 दिसा सावन जोर आसतनाय करूंक नाशिल्ली टेस्ट। चडूच जाम जाल्ल्यान राती चिखले हॉस्पिटलांत रिपोर्ट पॉझिटिव्ह GMCत गेलो। आणि अनलॉक 2 31 जुलै मेरेन स्कुलां कॉलेजी बंद। शिक्षकांक वर्क फ्रॉम होम विद्यार्थी ऑनलायन। गोंय सरकाराचे उपराटे अर्दीन गोंधळ ऑनलायनाची घडी विस्कटली। उत्तर प्रदेशातलो हेवीवेट गँगस्टर विकास दुबेचे पुलीस कांडाचे हवेत गोयच्या पुलिसांचेरूय प्रश्नचिन्ह। हिस्ट्री शीटर गँगस्टर झॅनिटो कार्दोजाक उखलूक जमना म्हूण ओल्ड गोवा आनी पणजे पुलिसांचेर प्रश्नचिन्ह। सांताक्रूज हल्लो केशींत कोर्टाची झॅनिटोक अटकपूर्व जामीन वा अंतरीम थाकायना। पणजे अपहरण केशींतूय तो एंटीसिपेटरीक गेल्लो ना तरी तो भितर कित्याक पडना। सांताक्रूज इम्रान बेपारीक जितो मारपाच्या प्रकरणात गँगस्टर झॅनिटो कार्दोजान अटकपूर्व जामिनाक अर्ज केल्यार 10 दीस जाले। ओल्ड गोवा पुलिसांचो से आनी एडिशनल से तशेंच झॅनिटोच्या आदोगातान रिजॉइंडरा फाटल्यान रिजॉइंडर घालपाक सुरू केल्ल्यान कोर्टान सुनावणी धुकल्ल्या। मात म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार झॅनिटोच्या आदोगातान ताच्या अटकेचेर अंतरीम थाकाय मागिल्ली ना वा कोर्टानूय तशी थाकाय झॅनिटोक दिल्ली ना। अशें जाल्यार झॅनिटो अजून भितर पडना ताका कारण कितें? इम्रान बेपारीच्या घराचेर हल्ल्या फाटल्यान नेमकें कारण कितें हाचें कारण सोदून काडपाक खंय पुलिसांक अजून जमना। एक दीस पुलीस सांगतात हो हल्लो बेपारीचे बूम बूम गँग आनी झॅनिटोचे बँग बँग गँगांतल्या रायवलरींतल्यान जाला। दुसऱ्या दिसा पुलीस सांगतात हें प्रकरण लव ट्रँगलांतल्यान जाला। कोण खरो कोण फटी? ओल्ड गोवा पुलिसांच्या सुत्रां कडल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण 20 जूनाक मास्टर माइंड झॅनिटोन इम्रान बेपारीचेर हल्लो घडोवन हाडलो। पणजे पुलिसांचे म्हायती प्रमाण रोखडेच 2 दिसांनी झॅनिटोन कर्जाळे तोकार एकल्याचे ताची प्रॉपर्टी विकूंक दबाव हाडपाक अपहरण केलें। हाचोच अर्थ असो दुसरो गुंड वांगडी सोनू यादव सोंपलो तरी ताचे झॅनिटो कांयच पडूंक ना आनी ताच्यो एकार एक क्रायम चालूच। मजगतीं मायकलाचो प्रॉपर्टी डील एंड गन पॉयंटा वयल्यान रोहनाचेर फार प्रकरण खंय बरेंच शेकपाचें आसा। आतां तो घुसपल्लो आहा एक चक्रव्यूहान तितून भायर सरता जाल्यार पयलीं पळोवया। ते ओनर डिडंट वॉन्ट टू सायन दॅट एग्रीमेंट बट ओनर वॉज फोर्स्ड टू सायन दॅट एग्रीमेंट। सगळे तो लिंक आहा तितून। हांव चार्ज करिना हे पुलिसूय जाणा आनी चीफ मिनिस्टराच्या नदरेकूय येयल्ले आहा। थोड्या दिसांनी कितें पळय तें सत्य कितें आहा तें भायर सरतलें। हांवें तितून फाटल्या दिसांनी म्हटलां की LPK कोणें फोडला तें सांगचें म्हणून ना रोहनान येवन सांगचें तेजे देवळान हांव येता आनी तेणें येवन आपल्या देवळान आपणें फोडूंक ना म्हणून सांगचें तेणें। रोहनान फोडल्या 100% तेणें फोडला ना। सो कोण लोकांक सगळे जाणा। तेन्ना हांवें स्टेटमेंट बसून दिलो हेजेर the police should go deep into this matter and check who was behind this. कोणे फोडला तांकां बाबड्यांक 8 म्हयने भितर धरले जेलीन। फोडपी आहा तो भायरूच आहा। 2 टर्मांक ते फिक्सिंग करून ते आमदार जाल्या तुमी। 3rd टर्मांक जावन ताणें दाखोवचें इतलें सांगूंक सोदता हांव। झॅनिटो ताचे अटकपूर्व जामिनाक ताच्या आदोगाता बरोबर फॉर्मालिटी करपाक संपर्कात आसा हें स्वाभाविक। मात अजापाची गजाल म्हळ्यार ओल्ड गोवा पुलीस आनी पणजे पुलिसांक खंय ताचो पत्तो लागना। ह्या गोंयच्या विकास दुबेच्या कांडाच्यो जापो पुलीस काय होम मिनिस्ट्री दितली?
गोंयांत भलायकी अर्थीक आनी कायदो सुवेवस्थेची इमर्जन्सी. विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामतीची सावंत सरकाराच्या कारभाराचेर टिका. कोविड नियंत्रणाक खंय बीजेपी सरकार साप्प फेल. सरकारी तिजोरी रिती. भुरग्यांक ऑनलायन शिकतले जाल्यार स्मार्टफोन ना. लायटीच्या बिलांचो गोंदळ. गँग वॉर, तोडफोड, किडनॅपिंग पळयल्यार खंय कायदो सुवेवस्थाय ना. गोंयांत म्हाका दिसता हेल्थ इमर्जन्सी, फायनान्शियल इमर्जन्सी आनी लॉ अँड ऑर्डराची इमर्जन्सी आसा अशें पळोवपाक मेळटा. जुजे फिलीप डिसुजा ताणें कशा पद्दतीन सांगलें की आपल्या भावाक त्या हॉस्पिटलांत पिवपाक सुद्दां उदक सारकें मेळना आशिल्लें. नळाचें उदक कोण तरी हाडून दितालो. थंय कंप्लेनी खूब येतात, जेवण सारकें ना म्हणटात, जेवपाक सारकें मेळना. कोवीड सेंटरां आसात आज वेगळे वेगळे कडेन, थंयचेय लोक बोवाळ मारतात, फोन मारतात आमकां आनी सांगता हांगा कितें आमकां हाडून हांगा उडयल्या, कांयच परिस्थिती सारकी ना. फायनान्शियल स्टेटस कितें आसा ताजेर एक व्हायट पेपर काडलो. पीपल कम टू नो. कोणाकी जाय जाल्यार सजेशन्स करपाक मेळटा. दुसरे वशेन भुरग्यां कडेन मोबायल ना म्हणटा. म्हणजे भुरग्याचें अशें जालां की म्हजे कडेन मोबायल ना, बाकीच्या भुरग्यां कडेन मोबायल आहा, ते तुका सगळें करतात, तो भुरगो डिप्रेशनाक वता. अशी आज परिस्थिती ह्या ऑनलायन एज्युकेशनाचेर आसा. आनी म्हाका दिसता आतां हो ही सुसायड जाल्या ताजेर सुद्दां रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करपाची गरज आसा. कोणा लागून सुसायड जालो. सरकार IIT हाडूंक सोदता ती शेळ मेळावलेची जमीन उत्पन्नाची. लोक ते जमनीर खंय पोट भरतात. जमीन मालकीक सरकारी पत्र वेव्हारूय जाल्यात. लोकांक IITचें कांयच सांगिल्लें ना म्हूण विरोधकांचो बोवाळ. पुलिशेचे नांवान दीसभर शबय. वाळपय पणजे विरोधकांच्यो परिशदो. पुलीस म्हणटा अटक नाच, ताब्यात घेवन सोडलें. पत्रकार परिशदेक कलेक्टराची परवानगी नाशिल्ली. IIT वेल्यान शेळ मेळावलेच्या कांय लोकांनी दवरिल्ले पत्रकार परिशदेची बुधवारा वाळपयच्या पुलिसांनी वाट लायली. 3 जाणांक आदेसभर पुलीस स्टेशनार बसोवन दवरून उपरांत घरा धाडले. ब्रेस्तारा गोंय श्रमीक पत्रकार संघटनेन लोकांक पणजे आपोवन गुजाच्या ऑफिसांत पत्रकार परिशदेक सुवात दिली. गुजान शेळ मेळावले पत्रकार परिशदेत घुसून पुलिसांनी केल्ल्या प्रकाराचो निशेधूय केलो. आम्ही रियली स्ट्रॉंगली कंडेम दिस इन्सिडेंट जो वाळपय पुलिसाच्या हातांतल्यान घडला गावलो. जे जाग्यार IIT येता थंय खंय लोक फाटली कितलींशींच वर्सां उत्पन्न घेतात. जमनी विशीं खंय सरकाराच्या वेगवेगळ्या पावंड्यार फॉर्मालिटी सुरू आसात. IIT प्रकल्प कितें ताची लोकांक पंचायतीक खंय अजून कांयच कल्पना ना. कितेंय जालें तरी IIT हाडूंक खंय दिवचें ना. कोणाकूच काय सांगलें ना. आमचे प्रतिनिधी आसा ग्रामपंचायतीन आमचे पंच आसा, सरपंच आसा, दुसरे आमचे प्रतिनिधी आमदार आसा, म्हणजे आमचो बाबा आसा. तेंच्यांनी कोणीच आमकां IIT बद्दल अजून पर्यंत सुद्दां म्हायती दिल्ली ना. IIT म्हणजे कितें, IIT कशें आसतली, IIT म्हणजे कशें आसता हें लोकांक सुद्दां खबर ना. IIT म्हणजे कितें, उच्च शिक्षण काय आनी कितें. दुसरी गजाल, ही जी IITचे आतां तेंच्यांनी सर्वे केल्या ती गांवांक सामकी तेकोनूच आसा. जर ही सर्वे प्रमाण तेंच्यांनी फाल्यां सकाळीं कुंपण घातलें सगळे जागेक जाल्यार गांव जो आमचो आसा ताका खंयच हालचाल करूंक मेळना. शेळ गांव जो आसा ताका तर अजिबात हालचाल करूंक मेळना. बाकीचे गांव सुद्दां तीच परिस्थिती. मुरगुणे गांव आहा तो तीच परिस्थिती. म्हणजे थोड्यांच्यो सर्वे डिपार्टमेंटान मागीर सर्वे जेन्ना 72 आनी 75 ह्या सालान जाली त्या वेळार थोड्यांची नांवां पडलीं एन्क्रोचमेंट म्हणून. पण त्या एन्क्रोचमेंट शब्दाचो अर्थ आमकांच खबर ना. जाल्यार आमच्या बापायक तरी खंय पयलीं आसतलो. कारण तो एन्क्रोचमेंट शब्द हो आमच्या मिनिस्टरांक तरी त्या वेळार आमचो प्रताप सिंग राणे मुख्यमंत्री आसलो. मागीर तेका तरी कळोंक जाय आसलें आमच्या 70च्या लोकां खातीर तेणी तरी धडपड घेवंक. फुडें आमी विचार चालूच आसा. आमी जी चळवळ आतां सुरू केल्ली आसा ही कशीच बंद जावची ना. जेन्ना म्हटल्यार IIT हांगा बंद करना आमी ओगी रावचे ना. म्हटल्यार ह्यो जो आतां आमचो MLA आसा मिस्टर विश्वजीत राणे म्हणटा तो म्हणटा की आदी तेणेन कितें म्हटलें की 13 लाख घ्या. आनी आतां जेन्ना आमी मातसो कितें आवाज करपाक लागलो सगळ्यात फर्स्ट आमचो दबाव वाडलो. आमकां तेणी पुलिसाच्यो अशी नोटिसीस काडल्यो. जेन्ना आमी आवाज करपाक लागल्यार ताका कळपाक लागलें. म्हटल्यार ह्या MLA आनी ह्या ऑफिसरांनी गांवाचेर जो ग्रावंड स्टडी म्हणटा पळय तो केन्नाच करूंक नाशिल्लो. मजगतीं काँग्रेस आनी आपाच्या फुडाऱ्यांनी शेळ मेळावली वचून थंयच शुक्रारा आपापल्यो पत्रकार परिशदो घेतल्यो. नाका ती हुकुमशाही चलूंक दिवचे ना. IITक विरोध काय तेको ते उपरांत सद्याक खंय लोकां बरोबर. जो प्रकार घडला काल ज्या तरेन हांगा त्या 2 जाणांक वागणूक दिल्या, तांकां धुकल्ल्या, तांकां ओडून गेल्या, ह्या सगळ्या प्रकाराचो आमी निशेध करता आणि पुलिशे कडेन स्पश्टीकरण मागता की ह्या तांच्यांनी कोणाच्या आयकुपा वयल्यान केलें. पयलें जाल्यार सरकारी खात्यान पॉलिटेक्नीक कॉलेजूय खूब गरज आसा.
कित्याक भुरग्यांक डिस्टन्स खूब ट्रॅव्हल करचो पडटा, बिचोले वयचो पडटा किंवा पणजे वयचो पडटा. अशे मेगा प्रोजेक्ट येता तातूंत लोकांचो कितें फायदो अशें दाखोवंक दिना म्हणून गोंयकारांचो हे मेगा प्रोजेक्टाचेर विश्वास ना, हे मंत्र्यांचेर विश्वास ना म्हणून आमचो विरोध आसा हाचेर. IIT नाका आनी IIT आमकां ही आपली सत्ता करता तो म्हणजे आमकां नाका आनी फूल आमचो विरोध आमी झडटले म्हणजे झडटले आनी दिवची ना आनी आमकां फसयले. सकाळीं सांगलें IT आमकां सांगली, थोड्यांक सांगलें IIT म्हणून. आमी धरयलें की आमी गांवच्या लोकां बरोबर रावतले, पूण तेजे पयलीं आमी अभ्यास करतले. सो आमी अजून एक्चुअली निर्णय घेवना की IITक आमी सपोर्ट करतात काय IITक आमी विरोध करतात, पूण आमकां लोकां बरोबर रावपाची हें आसा. तुमी कोण तरी वीक दिसता तेंचे कडेन शक्ती नासत दाखोवपाक, पूण ते जर एक टायम उठले गांवचे लोक जाल्यार म्हाका दिसता विश्वजीत राणे मुख्यमंत्री आनी सगळे हें धरून तांकां पळ काडपा पडटली. पूण ती वेळ तुमी लोकांचेर हाडनाकात. तुझ्या बॉल्सान 350 कोटी वयतले हे आमकांय बी खबर आसा, कारण 3,500 प्रकल्प हो. तू 10% तू 3,500 रुपया 350 रुपया 350 कोटी रुपया कमयतलो म्हणून तुका आमी इशारा दिता. तुझे बॉल्स भरपाचे सोड, आमच्या 70च्या लोकांची सतावणूक करू नाका. मिलिटरी हाडा नाल्यार आनी कितें हाडा, काँग्रेस पक्ष हो कॉमन मनशा वांगडा रावतलो. बाबा एकूच कर, हे लोकांच्या फाटीक लागपाचे, ट्रान्सफर करपाचे, धंदे बंद करपाचे आनी धमकी दिवपाचे बंद कर. आतां खूब जालें. हो लास्ट टायम जातलो तुजो अशें करीत रावत जाल्यार. मातसो कितें तरी चीत लोकां बद्दल. बुधवारा शेळ मेळवलेच्या लोकांक पत्रकार परिशदेंतल्यानूच वाळपय पुलिसांनी उखल्ले. व्हिज्युअल्स पळोवन PI सागर एकोस्काराच्या नांवान गोंयभर शबय, ताचेर गोंय पुलीस सांगतात ते अशें. शेळ मेळवले कोणाक अटक केल्ली ना, ताब्यांत घेतले आनी सोडले. 144 जमावबंदी आशिल्ल्यान कलेक्टराची परवानगी घेवंक सांगिल्ली. हे प्रकरणाची फुडली चवकशी चल्ल्या. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंयांत कोरोनाचो 9वो बळी. दाबोळे टॅक्सी चलोवपी 50 वर्सांचो एकलो कोविडान गेलो. ताका 7 दीस जाले जोर येतालो तरी घरातूच गुळयो घेवन दीस काडले. राती त्रास चडार पडिल्ल्यान चिखले हॉस्पिटलांत व्हेलो. थंय सावन GMCत धाडिल्लो, थंय गेलो. टेस्टीत पॉझिटिव्ह म्हूण कळ्ळो. मजगतीं पणजे जिल्लो कोर्टांत स्टाफ पॉझिटिव्ह मेळिल्ल्यान सोमार मेरेन जिल्लो कोर्ट बंद. अर्जंट केशी दुसऱ्या कोर्टांनी. वेर्णाची टुलीप कंपनी 14 दीस बंद. कोरोनाचो आंकडो दिशी दिशी वाडत आसा, मात कांय कडेन अजून जागृती ना. दाबोळे एक टॅक्सीवालो कोरोनान सोंपलो. ताणें खंय कोरोना आंगार काडलो. कोरोनाची लक्षणां आसतना टेस्ट केली ना. गुळयो घेवन दीस धुकल्ले. क्रिटिकल जाल्या उपरांत चिखले, थंय सावन टेस्ट करून GMCत. सोंपल्या उपरांत टेस्टीचो रिपोर्ट आयलो. तो कोरोनान सोंपलो म्हूण उपरांत कळ्ळें. वेर्णा काम करपी एकलो कामगार ढवळे भाड्याच्या घरात रावतालो. तो पॉझिटिव्ह. घरच्यांनी आपली टेस्ट करून घेतली, घर सॅनिटायज करून घेतले. आनीक पेशंटना भिवपाची गरज ना म्हूण थळावे सांगतात. आमी ढवळी म्हाजे बरोबर ह्या वार्डाचो पंच बाब गौतम नायक आसा. जेन्ना आमचे पौर्णिमा नायक हेजे रेंटेड हो रावपी मनीस आसा, तो टुलेप कंपनी वेर्णा काम करतालो. सो त्या कंपनीन अशी मेसेज आसा की एक 16-17 जाण पॉझिटिव्ह मेळ्ळे म्हणून. सो हे ऑलरेडी कोलवो शिफ्ट केल्लो आसा आनी तेजी मिसेज जी आसा ती आयडीन वचून चॅकअप करून आयिल्ली आसा. तिजो टेस्ट जे केल्लो आसा. सो तिजो रिपोर्ट आज सांजचो पर्यंत येतलो. तेजे नंतर हांवें आमचे आमदार बाब सुदीन ढवळीकर तेन्ना स्थानीक लोकांनी कॉल केलो आनी त्या पद्दतीन आमचो गौतम हेणें कोणाक न रावता सगळ्यात पयलीं सॅनिटेशन करून घेतलें. गांवच्या लोकांनी ताका हेल्प केलो. त्याच बरोबर लोकांनी पॅनीक जावचें न्ही. ही एकूच केस आसा, ढवळेन 2 केसी ना. त्यो बी ताका ऑलरेडी राती 12 एन्सिडंट शिफ्ट केल्लो आसा. मजगती फातोड्डा कोवीड सेंटराची परिस्थिती सापूच बाबत जाल्या. पेड्ड्यार जाल्ली पायपलायन जाग्यार घालपाचें काम प्लंबरांनी केलें. कोवीड सेंटरा जाग्यार घालची सारकी सुविधा दिवची म्हूण राजकीय आवाज येवंक लागला. मजगती पणजे जिल्लो कोर्टात स्टाफ पॉझिटिव्ह मेळिल्ल्यान सोमार मेरेन जिल्लो कोर्ट बंद. अर्जंट केशी दुसऱ्या कोर्टात. लोकायुक्ता वा चिल्ड्रन्स कोर्टान 5 केसीवर केशी घेवचे न्ही म्हूण कायदो खात्यान अर्थ काडल्या. वकील येवंक शकलो ना जाल्यार ऑर्डर पास करची न्ही, सोशल डिस्टन्सिंग आनी सॅनिटायझेशन करचें म्हूण आदेश दिल्यात. दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान खबरदारी म्हूण वेर्णाच्या ट्युलिप कंपनीक 14 दीस कामकाज बंद करूंक सांगला. आता कमर्शियल ब्रेक रोखडेच मेळुया.
चालू शिक्षणीक वर्सा बिगर अनुदानीत प्रायमरी सेकंडरी हायर सेकंडरीनी फी वाड करूंक मेळची ना. फी वाडीक दिल्ली परवानगी शिक्षण खात्यान वर्सां फाटीं घेतल्या. हे शिक्षणीक संस्थांनी आतां 2019 ते 20 शिक्षणीक वर्साचीच फी चालू उरतली. अंदूचे फी वाडीचेर शिक्षण खात्या कडेन खंय पालकांच्यो कागाळयो येताल्यो. स्कुलांक खंय अंदूचे वर्सा एक्टिविटी फी घेवंक मेळची ना. सालिगांव गार्बेज प्लांटाचो विस्तार नाका म्हूण साळगांवच्या लोकांचो आवाज चडटा. बुधवारा बसकेंत आदले सद्याचे आमदार आशिल्ले. प्लांटाचो विस्तार नाकाच म्हूण एका सारको सूर. विस्ताराक विरोध करपी आदलो आमदार दिलीप परुळेकार मात बसकेक दिसलोच ना. मायकल लोबो खंय अपसेट. ताका कोयराचें राजकारण नाका. The ex-MLA from Kalangut, Almelbag, Joseph Sikvera, meeting here. We had NGOs, Matai Saligaon Civic Forum. The meeting was called by both the ZG members were present here. Panchayats, Sarpanchis were present from Saligaon, all 6 Panchayat Sarpanchis, Panch members were present. Surrounding villages, main log who are involved in this particular plant, supervising this particular plant, ते हांगासर आसलेले. तशेंच आयज सगळ्यांनी येवन एका वॉयसान एका हितून आयज हांगा उलोवन दाखयलेलें आसा की एक्सपान्शन इज डेंजरस फॉर सालिगांव. ताका लागून माय सरपंच फ्रॉम सालिगांव ते इन्वायटेड ऑल द एंटायर सालिगांव पंचायत has conducted a meeting. They have called me also. They have called the ex-MLA. Everybody they had called. This was a non-political meeting. This was meeting specially addressed to address the concern of Saligaon and Saligaonच्यान garbage जर हाडीत जाल्यार कितें जातलें. आनी ऑल्सो द प्रेझेंट ऑपरेशन्स जी जाता सालिगांवान ती प्रेझेंट ऑपरेशन कशी जावची, सालिगांवकारांक त्रास जायनासतना कशी जावची, हे सगळे इश्यूज आयज हांगासर डिस्कस जाले. So, and Michael has changed his stance, because first he said he will not take garbage more than 100 tons from anywhere. Again, now he is saying that it is for the whole of Goa. So this is basically only his for a kickbacks from the plant operator. And in the assembly also, when this plant was put, there was a discussion on this, saying that this is a scam. I had maintained that this is a big scam, and it is proved that it is a scam, and it's going to destroy the whole of Kalangut village, Kanjoli village, and Saligaon. Along with the villagers as a whole, have been very instrumental in saying that we oppose any expansion to the Saligaon plant. आमकां आयज जाणो सांगूंक जायलें की आमचे जे नेबरींग विलेजीस आहा तांचें म्हणणें कितें पळय याचेर आमी थोड्या भोव लोकांक जे सरावंडींग विलेजीस आसलेले तांकां आपयलेले तर फ्रॉम डिफरंट फिल्ड्स. सो ते सगळे आयले हांगासर आनी आमकां तांणी आपले सेम हातून सांगलें की आमी ह्या एक्सपान्शनाचेर अगेन्स्ट आहा. MLA घेवन मेळ्ळी आनी ताका सगळें सिट्युएशन एक्सप्लेन केल्लें की हांगा आमकां एक्सपान्शन नाका म्हणून. कित्याक हो तर एक्सपांड जायत प्लांट जाल्यार आमचे हो सालिगांव जो हेरिटेज विलेज आहा पळय ती सामकी काबार जाय. कित्याक वॉटर ऑलरेडी कंटेमिनेट जाल्लें आसा आनी हांव रिक्वेस्ट करता आनी एकदां आमच्या CMाक आनी मिस्टर मायकल लोबो आमचो मिनिस्टर आहा ताका की हो एक्सपान्शन नाका. चल्ला ते पळोवन मायकल खंय सामकोच अपसेट. तो म्हणटा कोयराचें राजकारण नाका. की वर्सां जो कोणें ट्रीट करूं ना तो आमी ट्रीट करता. सो हेजेर कोणें राजकारण करचें न्हू. आनी जे कोण राजकारण काल कोणें मिटिंगी बीन आपयल्ले ते सगळे पडलेले मनीस, रिजेक्ट जाल्ले मनीस, लोकांनी घरा धाडलेले मनीस, ते खंय तरी जिते जावंक शकता इन पॉलिटिक्स ओवर गार्बेज. पीपल वील नॉट गिव यू ग्रीन सिग्नल टू कम अप इन पॉलिटिक्स ऑन गार्बेज इश्यू. हे जे कोण एक जाल्ले काल तांकां हांव पॉलिटिकल गार्बेज म्हणटा. They are termed as political garbage, including the sitting MLA of Saligaon constituency, which is wrong. I am upset on this issue that they are making politics on garbage. तो इतलो जो तर हुशार आहा ताणें आपल्या घरा व्हरचें. घरा व्हर. एक्स्ट्रा कितें आहा न्हू 27 पंचायतीसून एक्स्ट्रा जी येतली आतां सिजनान. आतां लॉकडावन आहा म्हणून सगळीं रेस्टॉरंटां बंद आहा. जी एक्स्ट्रा गार्बेज येतली ती तूं घरा व्हर. चल टेक इट होम. थोडी आग्नेलाक दिवन दी. आनी कोण उलयला काल थिंगा मिटिंगेन ex-MLA आग्नेल आहलो ताका दी, जयेशाक दी, आनी कोण उलयला तांकां दिया. सद्दां येवन व्हरोन येना जाल्यार आमी तेंच्या घरा धाडटा. हेचेर आमी पॉलिटिक्स कशें एक्सेप्ट करचें ना. तांकां वचोन NGT कोर्टान लेट देम गो टू NGT कोर्ट. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. अनलॉक 2 31 जुलय मेरेन स्कुलां कॉलेजी बंद. शिक्षक बिगर शिक्षकी स्टाफाक वर्क फ्रॉम होम. विद्यार्थ्यांक ऑनलायन.
HRD मंत्रालयाचो 29 जुनाक स्पष्ट आदेश, मात गोयचे शिक्षण खात्याचे उपराटे फरमान. शिक्षकांक स्कुलांनी हजेरी. मुख्यमंत्री म्हणटा बाकीचो सरकारी स्टाफ येता, शिक्षकूच कित्याक घरा. बोवाळांत शिक्षकांनी घरच्यान बसयल्ली ऑनलायन शिक्षणाची घडी विस्कटल्या. गोयचे शिक्षणीक मळार चल्ला तो गोंदळ आनी कोफुजांव पळयल्यार गोंय सरकाराक केंद्राचे निर्देश लागनात. ही पळयात 29 जुनाची गृह मंत्रालयाची ऑर्डर. शाळा कॉलेजी बंद दवरपाचे निर्बंध गृह मंत्रालयान घाल्यात. आता पळयात केंद्रीय HRD मंत्रालयाचे 6 जुनाचे निर्देश. शिक्षक बिगर शिक्षकी स्टाफान घराकडच्यान काम करपाचें. तांकां शक्यतो स्कुलांनी आपोवचें न्ही. आता हें गोंय सरकाराचें 22 जुनाचें सर्क्युलर. गोयचे शिक्षण संचालक म्हणटा शिक्षकांक स्कुलांनी येवंक सक्ती. स्कुलांत येवन तांणी ऑनलायन ऑफलायन शिक्षण जाग्यार घालपाचें. बाकीचो सरकारी स्टाफ कामार येता जाल्यार शिक्षकूच घराक कित्याक. सरकाराचे टिचरांक स्कुलांनी आपोवपा फाटलें रजांव हें. बरेचशे टीचर्स म्हणजे जाला कितें ऑनलायन ऑफलायन ह्या सगळ्या हातूंतल्यान टीचर्स जे आसा हांकां कंपल्सरी एटेंडिंग स्कूल्स डिपार्टमेंटाचो सर्क्युलर हो फाल्यांच्यान केन्ना तरी येतलो आनी एकदां सर्क्युलर आयल्या उपरांत परवा पासून सगळ्या टिचर्सांक गव्हर्मेंट आसतले एडेड आसतले हांकां सगळ्या जाणांक कंपल्सरी स्कूल एटेंड करप हें कंपल्सरी आसतलें. कारण सगळो गव्हर्मेंट स्टाफ आपल्या ऑफिसांनी येता ताज्या खातीर टिचर्सांनी कंपल्सरी स्कुलान वचून तांच्यांनी भुरग्यांची वर्कशीट तयार करप, होमवर्क घेवप, आमी आमची बुक्स डिस्ट्रिब्यूट करप. स्टँडर्ड 8 स्टँडर्ड पर्यंतची बुक्स जी आसा ही मंथ एंड पर्यंत तांच्या कडेन पावतली. दे शूड बी इन पेरंट्सा कडेन इन कनेक्शन वचून तेंचे म्हणजे बुक्स डिस्ट्रिब्यूट करप. तेंचे बाकीची हें जें आसा पळय न्ही आमी भुरग्यां खातीर बाकीच्यो क्लासीस आनी हेजे सगळ्यो कशा पद्दतीन रेडी करपाक जाय, तांचो करिकुलम कसो घेवपाक जाय त्या संदर्भांतले डिस्कशन बाकीचे म्हणजे प्रायमरी स्कुलांतले सुद्दां पळयता. त्या खातीर एकदां तशे टिचर स्कुलांनी वचपाक लागले काय बऱ्याचशा पेरंट्सांचो प्रॉब्लेम जो आसा हो ह्या बद्दलचो सॉल्व जातलो. कारण आमी बुकां डिस्ट्रिब्यूट दिले, तांकां होमवर्क दिलो, सगळे दे वील बी इन तांच्या बरोबर संपर्कांत हे पेरंट्सांच्या बरोबर स्टुडंट्सांच्या बरोबर सगळे टीचर एकदां संपर्कांत रावल्या उपरांत बरोचसो प्रॉब्लेम जो आसा हो तांचो सॉल्व जातलो. मुख्याध्यापक संघटनेन मुख्यमंत्री आनी शिक्षण संचालकाक 8 दीस फाटीं पत्र बरयलें. हायर सेकंडरीच्या शिक्षकाक वर्क फ्रॉम होम म्हूण पयलींच ऑर्डर काडल्या. तशीच बाकीच्या शाळेंतल्या शिक्षकां खातीर काडची म्हूण संघटनेन बुधवारा शिक्षण खात्याक परत रिमांयडर धाडला. मुख्याध्यापकांचो आर्ग्युमेंट असो. शाळांतल्यान जाय तशें ऑनलायन वर्ग घेवंक मेळना. एका जाग्यार सगळ्याक फावो तश्यो सुविधा इंटरनेट मेळना. शिक्षक घराकडच्यान बरे तरेन वेवस्थीत ऑनलायन वर्ग घेताले. भुरग्यांक पालकांचो मोबायल मेळटा तेन्ना क्लासी घेवंक मेळटाल्यो. स्कुलांत येवंक वचूंक वेळ लागता. प्रेझेंटेशन आसता, उपरांत क्लासी. बसींनी प्रवास करून येवपी शिक्षकांक वेगळें दवरचें पडटा. एक शिक्षक चुकून पॉझिटिव्ह सांपडल्यार पुराय स्कुलाचेर परिणाम. एक्चुअली फूल टायमार जर टिचराक करप म्हणत क्लास घेवप डिफिकल्ट जाता. आनी त्या खातीर जेन्ना वर्किंग फ्रॉम होम आशिल्लें पळय तेन्ना टिचराक चड इजी जातालें घराकडल्यान घेवपाक. म्हणजे सकाळीं 7 जर क्लास सुरू केले तर 8:30-9 पर्यंत क्लास वयचे पडटले. आतां कशें जाता की आतां तें वायंड अप करून किंवा आतां आमच्या एग्जाम स्कुलान आमी सकाळीं 7:30 एवरी डे आमची योगा क्लास आसता कळ्ळें. आनी एटेंडन्स खूब बरी आसता. म्हणजे आमकां गुगल मिटार मॅक्झिमम 100 अटेंड घेवपाक मेळटा. सो आमचे कडेन दर दिसा 2. सरकाराच्या फाटल्या टर्मात एक नायट क्लब फोडिल्लो. तातूंत कांय भुरगे भितर पडले. मात तांच्या फाटल्यान सूत्रधार आशिल्लो पर्वरेचो राजकीय ठग म्हूण काँग्रेसीच्या ट्राजनाचें सारकें नांव घेनासतना रोहनाचेर बाण. असल्या राजकीय ठगाचेर खंय सगळे राजकीय पक्ष ओग्गी. गँग ऑफ 6 आनी नॅक्सस मोडपाचें धाडस केलें म्हूण मुख्यमंत्र्याची काँग्रेसीचें तोंडांत तुस्त. इनोसंट भुरग्यांक उजार करप, तिची परिस्थिती पळोवन तिका भडकावप, कितें तिका प्रॉमिस करप आनी तिका उजार करप आनी तिचो फुडार तिचो सत्यानाश करप हो पूर्वतत्ता. आनी हे रेव्होल्युशन पुर्तुगूज तुम्ही पळयतले 4 दीस तो गायब आसलो फ्रॉम द कॅमेरा. आनी आयज पर्यंत ताणें ते डिनाय करूंक ना. कित्याक मंत्र्यान सांगला तो डिनाय करता ताणें देवळान येवचो आनी प्रमाण जावचो. आतां ते भोवन म्हणटाले की आमकां पर्रीकरची लिगसी फुडें व्हरोंक जाय. ही पर्रीकरची लिगसी आयज अनएम्प्लॉयमेंट आसा. आनी त्या दिसा प्रेस कॉन्फरन्स घेतला हांगा प्रेसान. आनी असले जर लॉ मेकर जर आमकां मेळले परवरतो पॉलिटिकल थाका भाशेन जाल्यार आमचो भुरग्यांचो फुडार कितें तें आपल्यान पळोवपाचें. आतां कोण येता की ह्या मुख्यमंत्रीन
एकाच घुसे राहतो तर गँग ऑफ सिक्स आलो वय आलो आमची मिस्टेक झाली राजीनामा दी कोणी मिस्टेक झाली चोरताले तर सापडलो म्हणून काढलो आयज कोण येता की गँग ऑफ सिक्स कित्यान तोडून उडयली पण मुख्यमंत्री आयज एके वाटेन गोंय सारवार केले जाल्यार गुंडाक काबार करपाचें गँग ऑफ सिक्स केलेलें एक मिशन डिस्ट्रॉय गोवा अँड सेल गोवा हे मिशन ह्या मुख्यमंत्री मोडून उडयलें हें मानचें पडटलें आमकां आयज ही परिस्थिती आयज चीफ मिनिस्टराक एक मौका मेळ्ळा बाब डॉक्टर सावंत should now able to show this political thug that he is no more a pappu but he will strike at the right time and we have got confidence and we appeal. If not, we will take this agitation because it is now more left for one person. You are ruining the youth of the state and the present corona circumstances. Alaa Arbukher is a lawyer from Bombay. Eka property gelalo owner our owner senior citizen. Eka sarpanch birpanch मारपाक गेले कंप्लेंट झाले रजिस्टर हो रेव्हेन्यू मिनिस्टर असताना पोलीस स्टेशनार गेला किती सिनियर सिटीजन रजिस्टर करपाक कंप्लेंट मिनिस्टर असताना I am demanding that the chief minister and I am saying this political thug you got evidence in your hand but break the nexus. कुळणा सरवणा पार्वती नगरांतल्यान बेपत्ता जाल्ली नर्स बिरेस्तारा सकाळीं मेळ्ळी. सरवण बस स्टॉपार हात बांदून दोळ्यार पट्टी बांदून तिका दवरिल्ली. ती खंय बेशुद्ध आशिल्ली. तिका दिवचलच्या PSCत व्हेल्ली. थंयच्यान म्हापशेच्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाक घाल्या. 4 दीस जाले बेपत्ता आशिल्ली. एकलो सांगता तें आयकल्यार केशींत भितरले भितर कितलोसोच घुस्पो. शेजाऱ्यान म्हाका घरा कडेन सांगलें की अशें ते पंच आमचो आहा पळय रमेश सावंत तेणी खंय ताका कॉल केल्लो आमचे कडेन आसा म्हणून आमी गाडी घेवन येयले थंय जाल्यार ते हेजेर बस स्टॉपाचेर वयर हात फाटल्याच्यान अशें बांदलेले आसले आनी दोळ्यांकूय दोळे बांदलेले आसले आनी एक हवालदार सायडीक बसलेलो आनी रडटाले फक्त. गोंयांत पावसाचो नेट. धरणां भरूंक तेंकलीं. शापोरा न्हंयदेगेक रावपी लोकवस्तीक WRD खात्याचो अलर्ट. तिळारी धरणाची पातळी वाडल्या. धरण भरिल्ल्यान उदक न्हंयत सोडपाचें. शापोरा न्हंयक हुंवार मारपाची शक्यताय. तिळारी इंजिनियराची बार्देस पेडण्याक अलर्ट नोटीस. वाळवंटीक हुंवार. दिवचल सांखळे साळ वाठारांत बुडटी. 24 वरांत 4 इंचां वयर पावस. एकूण पावलो 62 इंचार. Most of the stations over Goa received moderate rainfall. That means rainfall less than 6 centimeters. Stations such as Panji, Old Goa and Sakli reported 5 centimeter of rainfall. That was the highest in Goa state for the past 24 hours. Now talking about the cumulative rainfall for the season. As on today, that is on 9th of July, the total cumulative rainfall over Goa was 152 centimeters of rainfall against a normal value of 121 centimeters. That means 25% extra rainfall has been received over Goa in this monsoon season starting from 1st of June. Again, I would like to repeat that the conditions for heavy rainfall at isolated locations continue over Goa in the coming days as well. So possibility of heavy rainfall at 1 or 2 locations over Goa is there for the coming 5 days. See, actually now that the water level has come to the brim level of the spillway. Yeah. So now whatever water is coming to the river, it will be flowing down to the river. It will not be stored in the dam. Yeah. That is the only condition. There is nothing to worry. No danger or nothing else because that the water level is nearly 2 meters below the danger level. In the river, it will take minimum 8 to 10 hours to reach the water here. So whenever the rainwater is coming to the dam, they have to open the gate only, no? Your time, night time, your day. See, it is not night time and day like that. They will open the gate to maintain the water level in the dam. So when the more water is coming, they will be opening the gate more. Because water level in the dam should be maintained at a particular level like that. हांगा तुम्ही पळयतात आसतले हांगासर जितली आमची एरिया आसा इंडस्ट्रीची थंय फूल उदक भरलेलें आसा. उदकाक खंयच वचपाक वाट ना कांयच ना. आनी कावन्सिलर हांवें सांगलें रामा नायकाक तो म्हणपा लागलो
कांयच जावपा ना हेचें. मागीर हांव गव्हर्मेंटा कडेन इतलेंच मागता की आमकां कितें तरी मदत करपाची, कित्याक जर हो असोच पावस पडत रावलो रातभर, भुरगीं आसा, सगळीं जाणां आसा, गांवा वयलीं लोकां आसा, मॉर्निंग म्हण तेंचे घरान उदक भरलेलें, सकाळ म्हण तेंच्या घरान उदक भरलेलें. आतां जसो जसो पावस कमी जाला तसो तसो उदक सुद्दां कमी जायत आसा. बट अशेंच रातचे जर जाल्लेलें जाल्यार न्हू आमकां खूब हें जाता आसलेलें, सगळीं जाणां भियाता आसलेलीं. खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां ट्विटर, फेसबूक, प्रुडंट ॲप, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲप, प्रुडंटाचे वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात. फॉलो प्रुडंट. स्टे होम, स्टे सेफ. पळयत रावात प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.